तुझ्या सरकार हे असताना तुझ्या या 12 वर्षाच्या सरकारच्या टायमार हे सगळे नोकर भरती विकिल्ले असत. फेक आश्वासना घेऊ नका, लोक आशेन रावतात. फुडल्या सुवातेर हांव मागता आमचे विरोधी पक्ष फुडारी तुमकां संबोधित करतले आणि टेक क्वेश्चन. आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बाबा अमित भटकरान ब्रीफली सांगला आणि म्हाका याद जाता जेन्ना हो मुद्दो आमी रेज्ड इट इन द असेंब्ली एज वेल several times during demands that jobs are being sold across most of the departments. Now, what is the future of the youth? What should the parents do? कित्याक आज सगळ्याक पेरंट्साक दिसता की आपलो भुरगो बरो ग्रॅज्युएट जावचो, जाता ते भाशेन तांकां बरें एड्युकेशन दितात. गोंयकारांक म्हाका दिसता आज खंय ना खंय जागे जावपाचो वेळ आयिल्लो आसा. बिकॉज if you look at this current dispensation headed by the Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, there seems to be no vision, to basically no direction with regards to the unemployment issue. The unemployment issue is something that has been raised time and over again. The certificates that have been given with regards to Goa being the highest unemployed state, given by the double engine Sarkar, given by CMI, given by Niti Aayog, is this purposely been done so that this cash for job scam like situation is adopted by, or this model has been adopted by this government? It is shocking to see the silence of the Chief Minister with regards to the demand that the Congress party has put forward with inquiry of headed by a retired High Court judge. Ada a job scam par mota when there is 8 people being arrested, almost 19 complaints, आणि म्हाका तरी आमकां विश्वास आहा की this is there will be thousands of people who have given money to this government. How is this? What is the modus operandi of this? How can we trust the police that there will be a thorough investigation when it is being headed by the Chief Minister? What type of justice will Goans get? Anik, we have seen some people complimenting MLAs complimenting that no jobs are being given free, being given on merit. There are audios also being out of MLAs asking for bribes. Why are not saying anything on that? So, आज म्हाका खंय दिसता की this government is become like a circus. इतले जोकर प्रत्येक मंत्री मुखेलमंत्री जालेले आसा, जाय ते भाशेन लुटता आणि there is no end to this. People, we demanded that the people have to come forward and complain in large numbers. We will support you. Today, one LDC job is being sold at 10 lakhs, 8 lakhs. DYSP was being sold, I believe, at 50 lakhs, 45 lakhs. What are you promoting? Is this the Goan culture? BJP was said to be a party with a difference. Is this the difference with your land dealings? आमची संस्कृती परंपरा वाट लावपाक हे कसिनो हाडटा, कसली फेस्टिवलां हाडटा, ड्रग्स प्रमोट जाता. And with all this, where are we heading? There is absolutely a failure in the administration. प्रत्येक दिसाक one document is coming out. Yesterday, fake degrees have been circulated, been attached. So this cartel, I call it a cartel because this racket is wide. No doubt that we will definitely grill them in the assembly, but before that,
the chief minister needs to come clean. He needs to answer because there are links pointed to all of them. खास करून जे बीजेपीचे ऑफिस बेरर आहात, there are links proved, there are audios, people coming out. The only way that the people will get justice and J Staff Selection Commission, time and over again, every assembly session त्याचे amendment जातात, extension जातात. If you look at the amount of time that they say that it has been extended for the last 1 month, 2 months, last assembly session also it was extended. For what is this staff? What was the reason for Staff Selection Commission? What was the need for having Staff Selection Commission? It was said that people will get jobs on merits. Now the parents are worried. What is the criteria? Cash is the criteria, seems to be the only agenda for getting jobs. Merit, and you look at the administration that is expected. First of all, there is a failure in the last 12 years in administration. मुखायल जेन्ना ह्या भुरग्यांक जो हवालदार एग्जामीक 25 मार्क्स पडटा हो जावं कॉन्स्टेबल एका एग्जामीक आणि PSI एका 95 मार्क्स पडटा. This has been proved. It has been alleged by Babush Monsarath itself that there was a PWD scam and crores of rupees was been exchanged. What happened to that? Where are we heading? And these type of people, if they head our administration and government offices, what is the future? What is the waiting period? That is the reason why corruption has been increasing. कित्याक हे भुरगे थोडे जे they have no other option. They pay these lakhs of rupees and then afterwards they try to recover it. And that is where rampant corruption happens. It is a very clear-cut thing. You pay 10 lakhs, then he tries to recover that 10 lakhs. How is he supposed to recover the 10 lakhs? Through corruption. And this government is basically promoting corruption. And we, as said by our party president, we demand that there has to be a judicial inquiry by a retired High Court judge. There has to be neutrality. We cannot trust this government. They are government officials, they are party officials, जे partyचे मनीस आहे कितें उलोवं. They are silent. These agents that are there in the Bharatiya Janata Party, they are the blue-eyed boys of all these ministers. There is a direct connection, and this has to be proved. बाब आता तुवें इतले सगळे उलयला सीएम बद्दल आणि जायते पण पयर त्यांनी एक स्टेटमेंट केला हे जे जॉब स्कॅम आसा पळय ते गोंयाक लागलेली कीड म्हटला त्याने तेचेर हाऊ यू रिएक्ट. ती कीड तो दोतोर न्हू कीड लागल्या कीड कोणान हे करूं जाय साफ करूं जाय कोणान करूं जाय आनी कित्याक लागून कितें दुयेंस कित्याक वाडटा दुयेंस बंद जावपाक जायना रे. दुयेंसार जरी तर शेजारी सोयरे सगळे जरी तर सायडी आहाय जाल्यार तें दुयेंस बंद जावचें ना न्हू. सो बेसिकली ऑफिस बेरर्स आज when they are involved and then you say they are not part of their BJP party, it is a joke. आणि कीड हाडली कोणे रे ही आता तर मुख्यमंत्री सांगता की कीड म्हणून. आता पयर जेन्ना आमी डीजीपी कडे गेले तेन्ना आमचो आदलो खासदार प्रेस कॉन्फरन्स घेता जॉब स्कॅमा बद्दल उलयता आणि सांगता ते श्रुती प्रभुगांवकर आमचे ऑफिस बेरर आतां न्ही पयलीं मेंबर आशिल्ले आमचे 5 लाख मेंबर आसा कोण कितें हेजेर तो उलयता. आता ह्या नरेंद्र सावयकराक हांव याद म्हणजे ताची मातशी कितें जाता बीजेपीच्या लोकांची बरें गजनी जाता ते रोखडे गजनी तांकां याद उरना. होच नरेंद्र सावयकार 2012 आपूण इलेक्शन कमिशन कडे कंप्लेन केला म्हणून सांगतालो मरे. एक रीट पिटिशन चालू आहा म्हणे हायकोर्टान रीट पिटिशन नंबर 21 of 2022 कितें जालें बाबा. एडवोकेट नरेंद्र सावयकर रीट पिटिशन 21 of 2022 कोणे फायल केल्ले तुम्ही केल्ले मरे. कितें जालें ते रीट पिटिशनाचे. आज तुम्ही सत्तेर आसा तुम्ही सांगता डबल इंजिन सरकार करा मरे ते आर्ग्यू करा आणि सांगा कोण तो कल्प्रिट. सो ही कीड या बीजेपीन हाडली. जर तर मुख्यमंत्री सांगता ही कीड लागल्या म्हणून कीड हाडली तुम्ही बरी
सिक्वेरान ऑन रेकॉर्ड आसा पळय, तुमच्याच मिडियाच्या माध्यमांतल्यान ताणें बायट दिल्या. तो सांगता की थंय जीएमसीन म्हणतो एक दोतोरान म्हणटा जॉबाक लागून 30 लाख मागले. हांव सांगना, हे मला सिक्वेरा सांगता. करा ताका इंटरोगेट करा. ते कोण दोतोर ताका हाडा, बसया मरे, विचारा मरे कोणे मागले 30 लाख रुपया. पण तुमचेच मंत्री जर तर उलयता डायरेक्ट, बाबूश मनशाला हाडा आणि बसया आणि विचारा मरे खंय गेले ते पैसे, कोणे दिले. ते लोक आज डिफेंडर घेऊन भोंवपाक लागले. सो ही कीड जी आसा ही ह्याच मुख्यमंत्र्यान, ह्याच मुख्यमंत्र्याच्या पार्टीन ही आज गोंयान हाडून गोंयच्या युवकांक लायिल्ली आसा. तुम्ही म्हणता की युथ कन्फ्युज जातले, बट तुम्हीच पीसी घेतलेली फाटल्या फावटी. तुमच्या वांगडा जे लोक बसलेले पीसी तुमचे आमदार, तांच्यांनी तुमचीच पीसी कॉन्ट्रडिक्ट करपी कमेंट काय मिडियान दिले की ना ना तशें जालेंच ना म्हणून. तेतूनय लोक कन्फ्युज जावचे ना काँग्रेसीन चलना कितें घेवन. ना, म्हाका दिसता ह्या विशयाचेर एक्चुअली कितें जाता, पयर हांवें सांगिल्लें की मिडिया एकूच सायड छापपाक जायना, दुसरी सायड छापपाक जाय. जालें कितें की आमची पीसी थोड्या मिडियांनी ते हाडलेच ना, थोड्या मिडियांनी दुसरी बाजू हाडली. सकाळी जेन्ना लोक उठले आनी तेणी फक्त एकूच वर्जन पळयलें, लोकांनी म्हाका फोन केलो, अरे पण जालें कितें, तूं उलयलो कितें. सो हांवें लोकांक सांगलें मातशें वचात, ती लायव्ह आमची आसा. आमचो स्टेटमेंट ह्या सरकारान मिसकोट करून कन्फ्युजन क्रिएट केला. आमच्या पीसीन आज आमचो आमदार हायकोर्टाची बॅटना म्हणून गेला, नाल्यार तो आज पीसी घासपाचो. आय एम अगेन ऑन रेकॉर्ड. आम्ही सांगिल्लें की हे फेक डॉक्युमेंट, नाल्यार कानांनी पळया, म्हणजे जे हांव उलयता ते कानान चेक करा तुम्ही. आय एम ऑन रेकॉर्ड. आय सेड दॅट दीज आर, आमी जे कागद दाखयले दीज आर द फेक डॉक्युमेंट्स विच आर बीइंग सर्क्युलेटेड इन द पीपल. सो हे फेक जे पळय अपॉइंटमेंट लेटर्स आसा हाचेर चौकशी जावपाक जाय म्हणून सांगिल्ली. हांवें थोडे खात्यांची नांवांय सांगिल्ली, थोडे अधिकारी ज्यांची नांवां घालून सायन मारल्या त्यांची नांवां घेतिल्ली. आनी हांवें प्रश्न केल्लो की हे जर तर आज मार्केटान भोंवता जाल्यार ह्या अधिकाऱ्यांनी कंप्लेंट कित्याक फायल करूं ना, एफआयआर, हो म्हजो प्रश्न आशिल्लो. लोकांनी शीट फुडें मीठ घालें, मेली बरयल्यो एचओडी की वचा आनी कंप्लेन करा म्हणून. हांवें प्रेस कॉन्फरन्सात दाखयल्लो कागद आनी त्या मेलीक लायला, हे दोन्ही कंप्लिटली डिफरंट डॉक्युमेंट. सो जर तर तुमचे कडेन हे कागद आशिल्ले, दॅट मीन्स यू आर पोजेसिंग विथ दीस फेक डॉक्युमेंट. Why didn't you file a FIR? Why didn't you go and complain? Why did you wait till Congress took a press conference? This raises a serious question. ताच्या उपरांत सगळे उठता सर्टिफिकेट दिवपाक, आणि कोण सर्टिफिकेट दिता रे? हा, यांची लायकी आसा. हे विश्वासघात करून, पक्ष सोडून, लोकांचो विश्वासघात करून मतदारांचो त्या सायडीन गेल्या. आणि जी आता नावां येता पळय, मुर्मुगांवची नावां आयली की डायरेक्ट संकल्प आमोणकराक लिंक जाता, ताचे फोटो आहा ताच्या बरोबर. जे श्रुती प्रभुगांवकराचे फोटो जे आयले ते पळया मरे कोण आहा ते ताच्या बरोबर. आमचो खुद्द मंत्री जो विश्वासघात करून त्या सायडीन वचून आज मंत्री जाला अलेक्स सिक्वेरा, तोच सांगता मरे, तोच दिता स्पश्टीकरण. सो म्हाका दिसता हे मुख्यमंत्र्यान हे बीजेपीन हे डायवर्ट करचे न्ही. वी आर व्हेरी क्लियर. आणि गोंयची जनता ही हुशार आहा. जनतेक कशे बीजेपी हे फटयतात, कशे पैसे घेऊन जॉब विकता, हे सगळ्यांक खबर आहा. म्हाका दिसता खंय तरी बंद जावपाक जाय. परिवर्तन यात्रा तुम्ही केली, तुम्ही फोक म्हणून केलो आणि लोकांचो तुम्ही फोक करून उडयलो. खंय गेले ते फ्रेंड ऑफ गुड गव्हर्नन्स म्हणून तुम्ही थंय बसून भाशणां ठोकताले मरे, खंय गेले? ताणें सांगता तशें पार्टी विथ अ डिफरन्स, खंय ते डिफरन्स, व्हॉट डिफरन्स? आणि तुम्हीच फायल केल्ले रिट पिटिशनाच्या पयलीं म्हाका उत्तर दियात, खंय पावला ती केस? रिट पिटिशन ते नरेंद्र सावयकराक विचार. नरेंद्र सावयकरान हे पिटिशन फायल केल्ले विचार, म्हणजे ताज्या पार्टीन फायल केल्ले पिटिशन विचार ताका कितें जालां काय म्हणटा. बाई, मुख्यमंत्र्यांनी एक स्टेटमेंट केलं, तुम्ही कायद्याचे तुमकां समोर विचारता. तो म्हणटा की ज्या लोकांक धरल्यात सस्पेक्ट त्यांची आमी प्रॉपर्टी घेतले, त्यो विकतले आणि लोकांक पैसे फारीक करतले जेंच्यांनी पैसे दिल्या जॉबाक.
हे कितें हे स्वप्नान तरी आसा शक्य खऱ्यांनी सोडून जाता. आधी पयलो एक कायदो कर म्हणून अशें शक्य आसता ते जातले जाल्यार पयलो जांचेर आरोप केल्यार ताचेर केस फायल करची ती केस तुमी प्रूव्ह करची पडली त्या नंतर तो दोशी म्हणून थारल्या उपरांत ताका शिक्षा जातली तो शिक्षा दिवचो अधिकार आसा कोर्टाक तुमी कशें करतले सरकार जमीन ताब्यांत दिली ताका लागून आधी पयलो कायदो हाड आनी तो कायदो कितलो कॉन्स्टिट्युशनली वेल्ड आहा ते मागीर पळया हे हवेतले स्टेटमेंट बरोबर ना एक हे जे आरोपी जे आतापर्यंत फुडें धरल्यात तांकां इन्व्हेस्टिगेशन करतलो जाल्यार इंडिपेंडंट ऑथॉरिटी आतां करूंकूच जाय कारण हो कॅन्सर कसो सगळ्या गोंयच्या जनतेक खावपाक लागला जॉब स्कॅम सोडून ताका SITची मागणी आमच्या अध्यक्षांनी केल्या ती अत्यंत योग्य अशी आसा ती केल्या उपरांत कांय वेळा नार्को टेस्ट करचो पडटलो कांय जाणांचो तरच म्हाका दिसता खरें कितें हें भायर सरतलें ताका लागून ही जी SIT आसतली ती इंडिपेंडंट आसपाक जाय तो इंटरफिरन्स कोणाचो आसूंक जाय दिस इज बेजीक इश्यू एक करता आसता आनी एक दोन गोश्टी हांव आनी एक दोन खबरी तुमकां सांगूंक सोदता एक म्हणजे जितल्यो जमनी गेल्या 10 वर्षांत विकल्यो गेल्यो त्यो नॉन गोवन सरकारच्यो जमनी कंपन्यांच्यो जमनी प्रायव्हेट जमनी एकर्स आनी एकर्स जमनी विकल्यो गेल्यो आनी ज्या मनशान त्यो विकत्यो घेतल्यो ओग्या कांय दिसां भितर म्हयन्या भितर त्यो कन्वर्ट जाल्यो आनी म्हणून भुतानी सारके प्रकल्पात आमकां दिश्टी पडपाक लेट गव्हर्नमेंट पब्लिश अ व्हाईट पेपर गोंयची कितली जमीन अशा प्रकारे विकली गेली कोणे विकणारे कोण आणि विकत घेणारे कोण हे लोकांक कळून आणि येद्या मोठ्या प्रमाणाचेर ही जमनी विकून जे आज गोव्या भायल्या लोकांक आमी जे हाडटा तो गोंयचो डेमोग्राफीक बॅलन्स जो आसा तो बिबाडपाचो तुमचो प्रयत्न अशें दिसना गोव्याचें रुपांतर एका व्हडल्या स्लम ह्या रुपान ते करचे असो हो प्रकार दिश्टी पडटा आनी साहजिकच मोठो पयशांचो वेव्हार सो फर्स्ट let the government begin with a white paper about this lands sold, lands converted, new housing projects approved. कितल्या दिसा भितर सगळे अप्रूव्ह सुरू झाले ते आमकां समजून त्याच्या फुडें एक पावल हांव घालता मांडवी कॅझिनो हाडून काबार केली ही वाडली आता हे कॅझिनो घेवन हे गोवा सरकार पेडण्या सारक्या सुवातींनी वचून पडटा Let government make a first statement. No more casinos in Goa. Declare करा. आणि आमकां कॅझिनो नाका म्हणून आतांच आमकां सांगात. सनबर्न सारखे जे पळय कितें हाडपाचें चल्लां ताचे विरुद्ध सगळीकडे विरोध जालो आतां पेड्यान वचून करता. डिक्लेअर करतात करात की नो सनबर्न एनीवेअर इन गोवा. ज्या ज्या सुवातेर करून करतात थंय आमचो विरोध आसतलोच. कॅझिनोकूय आसतलो नाका कॅझिनो विरोध कित्याक करता कॅझिनो म्हणजे जुगार आणि जाणा जायत की जुगार हे एक व्यसन आसा आणि हे व्यसन आपल्या बरोबर इतर व्यसनां हाडटा जुगारा बरोबर ड्रग्स येतात जुगारा बरोबर सगळे इलिगॅलिटी बाकीच्यो आसात इन्क्लुडिंग सेक्स ट्रेड हे सगळ्यांक भितर येता सो गोंय इतकें सुंदर गोवा म्हणून जशी तोखणाय केली गेली आणि आजच्या दिसा आम्ही पंडित जवाहरलाल नेहरूंची स्मृती दाखयता जेणे ह्या गोंयच्या बद्दल येदे मोठे शब्द बरे काढले त्या पवित्र भूमीन अशा प्रकारचो व्यवसाय जो हाडटा आनी तो येता ह्या सरकारच्या मार्फत म्हणून एक क्लियर स्टेटमेंट करा की नथिंग मोर ऑफ दिस नेचर आणि कॅझिनो सारखे जे आसात हे आम्ही कालांतरान तांकां रिन्युअल वगैरे काय दिवचे ना आसा ते बंद करून उडयतले आणि गोव्याची पावित्र्य जे आसा ते जपतले असं स्टेटमेंट हे सरकारान फाटल्या दिसांनी एक्स काँग्रेस मधले प्रेझेंट MLA जो आहा त्याने पक्ष आपण स्वतः पक्ष काढता म्हटला कलंगूट आज पण गोंया भितर आज जॉब स्कॅम लेट नॉट डायवर्ट टॉपिक कळ्ळें तुका हे पळय तूं सांगता पळय ते शेड्डे तेंचे जाल्यार मागीर उदका उलयता कळी उलयता कळ्ळें न्ही सो लेट्स नॉट डायवर्ट आज कोर इश्यू जो आसा तो आज गरीब जनता गोंयचे सामान्य लोकांनी
आपली भांगर पयर तुम्ही पयला आसलें आमी ती पुलीस कंप्लेंट फायल करपाक गेल्ले ट्रकाचेर थंय एकटो थंय पयलो मरे ताणें सांगलें मुथूट फायनान्सान लोन काडला म्हणून आपूण तो अजूनही इंटरेस्ट भरता. सो ही आज परिस्थिती प्रत्येक गोंयकाराची आहा. हो मुख्यमंत्री पळय सांगता न्ही आमी तांचे एसेट जप्त करून पयशे फारीक करतले तांकां लिगल तूं पयलीं प्रोटेक्शन दी. जे एक कोण विक्टीम आसा पळय तांकां ह्या सरकारान कितें लिगल प्रोटेक्शन दिवनी. तूं पळय कशे लोक भायर सरता ते पळय कशा संख्येन लोक भायर सरून सांगता की हे पळय आपूण पयशे दिल्ले हाका दिल्ले ताका दिल्ले ह्या जॉबाक दिल्ले म्हणून. आज प्रत्येक मनीस भिवून ना मरे कित्याक हे सरकार परत त्याच लोकांच्या फाटल्यान लागतले. सो आज ट्रान्सफर करतले जॉबान कोण. सो पयली मुख्यमंत्र्याक सांगून तांकां एक कितें लिगल प्रोटेक्शन दिवं कितें प्रोविजन काड आनी पळय कशे लोक भायर सरता ते. तुमकां दिसता बारीक मनीस भायर सरता तुमकां आपयला डीजीपीन चवकशे खातीर. हांवें डीजीपीक सांगला म्हजो फोन हांव एक राष्ट्रीय पक्षाचो अध्यक्ष केन्नाय आपय हांव रेडी आहा येवपाक आनी म्हजें इंटरोगेशन लायव्ह जावनी म्हणून सांगता ताका. आनी म्हजेर जर तूं इंटरोगेशन करता हांवें ताका सांगला जे कोण तुका सांगता पळय ताका आपय मरे. हे 17 to 39A अंडर कितल्यो पळय डिलिंग्यो जाल्यो ताचे फोन जप्त करूया पळोवया कोण कोण आहा ते हातून शामील. एक सादे भुतानीच्या प्रोजेक्टाक तुम्ही आज ते लोकांक ते तळमळटा ताच्या फाटल्यान लागले मरे. बरोबर तो स्क्रॅप जायना. फाटल्या दिसांनी हे असेंब्लीन सांगताले की एक कंप्लेंट जावनी आमी एक्शन खंय ती. आज फूल गोंय पेटला मरे थंय. आज 23 दीस म्हाका जवळपास 20च्या वयर दीस लोक बसल्यात एवरीडे स्ट्रायक हंगर स्ट्रायकाक. तरी ह्या सरकाराचे दोळे उक्ते जायना. सो हे फक्त लोकांक दिशाभूल करपाची हांची कामां आनी फक्त गोंयचे जागे गोंयचे जमनी एका सायडीक विकप. गोंयांत मायनींग बंद पडलें तरी एकूय सुसायड जावना तरी आतां जॉब स्किमान सुसायड सुद्दां जाली. हे फुडें जॉब स्कॅमान तो सुसायड जालो काय ताजेर प्रेशर आयलो काय ताजेर प्रेशर घातलो की तेणे खंयच्या परिस्थितीन तो सुसायड केलो. आमी मागता कितें की एक स्पेशल SIT हेडेड बाय अ हायकोर्ट जज हॅज टू हॅपन. कित्याक दिस इज ओनली टीप ऑफ द आयसबर्ग. हो फादर कितलो भितर आहा खंय खंय गेला. कालची ती पणजेची पळय कंप्लेंट फायल जाल्या ऑन दॅट सादीक फायल्ड बाय वसीम म्हणटा ताणें. ताजो डायरेक्ट फोटो इज विथ सदानंद शेठ तानावडे मरे. भारतीय जनता पार्टीच्या गोंयच्या अध्यक्षाचो ताजे बरोबर फोटो आहा मरे लिंक. सो तूं चीट की हे खंयच्या लेवला मेरेन आमची कनेक्शन आहा ती. See, generally, I just like to add, if you look at the dropout percentage, the dropout percentage is been increasing. Why there seems to be a link? Dropout percentage linking and unemployment has a big link. भुरग्यांक खबर आहा की शिकपान कितका ग्रॅज्युएट जाले पोस्ट ग्रॅज्युएट जाले पोस्ट ग्रॅज्युएट भुरगे आहाय ते LDC जॉब अप्लाय करताय आणि ते द ट्रेंड विदिन द यूथ इज दॅट शिकवाना फायल की ते पयशे दिवपा पडे. हे ट्रेंड इज अ very very dangerous trend. This is something that we pointed out in the assembly as well. Dropout जे पडे आहाय the trend within dropouts in school is increasing. घराको बसून 8,000 रुपया मेळटा म्हयन्यार फोटो येता कितकी गरमाय पयशे दिवपा पडटा शिकवाना फायल कितें. So this trend is an alarming trend which will have a big effect on the years to come with regards to administration as well. If someone doesn't know to operate a computer, is putting a fake degree, how when you go to him asking for a certificate, he is able to give it to you. So all these certificates that have been enclosed, there has to be a thorough inquiry, and this inquiry, we believe that there will be pressure from the government on all the departments. So it has to be headed by a neutral, retired High Court judge. Thank you.